केदना कन्नड न्यूज़ पेपर वाचिनवा आज चिके इंग्लिश न्यूज़ पेपर वाजी या म्हण म्हाका चिके इंग्लिश शिकिल म्हण के बरें जाता. हो हे कसं ना बा. टू मास्केड मॅन पुट केनेफ into the woman's stomach. Her condition is very critical. Admitted to the hospital. हे पत्तोळी खंयची भास गो त्या कसं वजीत असतो त्या पेपरची के हंग दी कसं न्यूज पण हांव रे पळयता त्या ठशी नाही मराठी कसं न्यूज आई लागत असतो तुका. टू मास्कड मेन पुट नाईफ इन टू द वुमन्स स्टमक. हर कंडिशन इज व्हेरी क्रिटिकल. ॲडमिटेड टू द हॉस्पिटल. हे आयलेलं न्यूज तू वाजिलेलं कसं नाही कसं की वाजिल. हो ते के नाईफ नाही वा आणि स्टमच म्हणस मग त्यांच्याकडे कसं वाजिनी तुम्ही. त्या के नाईफ आणि स्टमच नाही त्या नाईफ आणि स्टमक. नाईफ अंतू के सैलेंट स्टमक अंतू ಹೆಚ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್. हो सैलेंट म्हळ्यार तांणी नुत आसतावे तांतो तेच जाल्यार आमी कसला बरोवका तें पुरा नुत ती व्हड जाता मग अक्षर. अय्यो देवा ही कशी सांगच्या वय गा म्हाका आतां टायम ना क्लास आसा जाता हांव तुका आनीक पंद शिकयता हें पुरा. हो हंगे कसं नुडी कट्टू म्हणके आयला. टेस्ट युवर केनॉलेड्ज. हें सकड म्हाका आयकुच्याक जाता ना हांव वता. यो करंट गेल मग छे म्हाका एक मातसो वाटूचें आशिल्लें. हांव पेपर पुणी म्हाका गिरवाजी आशिल्लें कसं करचें तर. गुंडा ओ गुंडा हंगे रे चिके. कशनम्मा कसले कापयतास. गुंडा चिके सरळ माहिती करंट गेला की म्हण पळोवन या रे. हां सरळ माहिती वचून करंट गेला की म्हूण पळोवंक हांवें कसले कामा. आमगे ते करंट गेला ना रे गुंडा ताकाची सरळ माहिती वचून थंय करंट गेला की म्हण पळोवन या. तिक्कोरे गेला जाल्यार रे म्हाका चिके समाधान जाता. त्यांची तिक्क करंट आसूं न्हू आमकां मात्र गेलें जाल्यार रे मागीर हांव करंट ऑफिसाक फोन करता जाता. पळोवन या रे गुंडा चिके. हां जायतम्मा पळोवन येता. कोण की आईल की म्हणू बागील धाडेल म्हण के शब्द जाले. कोण येईल म्हण पळोवन येता. तू वे मरे या बागील धाडेले. कोण तू कसन जाऊ कशिले. ಮಯ್ಯೆ ಹೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ರೋಡಕ್ಕೆ వచ్చాక ಕಿತ್ಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಹಂಗ ತಕುನು ಮೇನ್ ರೋಡಕ್ಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ एक अंदाज 15 मिनिट जावचे पुरे. मये तुमकां नेमगेलें कितले किलोमीटर म्हूण सांगून तुमी पळयला रे टायम सांगता आसा तें तुमी सांगिल्लें तो 15 मिनीट खंयचेर गेल्यार रे चमकून गेल्यार की गाडयेर गेल्यार की बसार गेल्यार की एरोप्लेनार गेल्यार की खंयचेंत गेल्यार रे तें म्हाका कशें कळटा. तू खंयच्यान आयलो खंयच्यान तू वता म्हणून म्हाका गोतना. म्हाका ते किलोमिटर लाकनी या ना मरया. म्हाका गोत्ता सुचे कितले वेळ जाता म्हणून मात्र म्हाका त्या मात्र अर्थ जावचे. ओ वय जायत मये हांव कशी पूण 15 मिनिटार मेन रोडाक पावता. सांगिल्लेक तुमकां धन्यवाद. हो गुंडा कसन रे आसो ते सरळ ते करंट. वय अम्मा ತಂಗಲ್ ಗರ್ಕಡ ಅಸ್ಸು ಕರೆಂಟ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ आमगे ते ना मुरे सरळ तेनी असवा रा बत्त करंट ऑफिस फोन करता. जायतम्मा हांव आतां खेळच्याक वता. हॅलो करंट ऑफिस वा हां हांव उलयचें. वय हांव माये हांव उलयचें म्हळ्यार म्हाका कशें कळटा तुमी कोण उलयचें म्हणून. म्हाका फोनान तांकां दिसता तुमी कोण उलयता आसात म्हणून. हां होय ना वा हां हांव मामा पत्तोळी उलयचें. हांगा शिवाजीनगर 3rd क्रॉस तुकून कसं म्हळ्यार रे मामा तुमगे ते करंट आसवा. अय्यो कसन माये तूं ऑफिसाक फोन करून म्हगेले घरकड करंट आस की म्हूण म्हाका नेमगेत मग तूं. आमगेल घरा विशयी नाका तुमगेल घरांत कसन प्रॉब्लेम म्हूण सांगाची. तें विशय कसन म्हळ्यार रे हांव केन्ना इंग्लीश पेपर वाजूच म्हणून ना बा आज एक चिके वाजू या म्हण बशिनी. मागीर म्हगेल बामूण आयली ती चिके सोंगेन चमकली ताजे मागीर पुसक्कनी करंट गेलें म्हणून म्हगेल पुत्ताक म्हळ्यार गुंडाक ताका सरळ ते पेटयलें करंट आस की पळोवन या रे म्हणून. तो गेल्लो हंगेक लिवंक गेलो
थंय कितले किलोमीटर माये तें सकट पुरा निमगुचे सुरू केला. अयो माये तुमगेल पुराण घेऊन हांव कसं करचें म्हाका तें अगत्यवर ना. तुमगेल प्रॉब्लेम कसं नस तें सांगाच म्हाका. मिगेल टायम वेस्ट कर नाकाचे. हां सांगता मामा तिके रब्बत अर्जंट कसं तुमकां पीठ वस्तूचे आसूचे म्हाका अर्जंट तुमकां. कसं म्हळ्यार त्यांची पीठ वाटितना करंट गेल ना गुंडान पळोवन येतना बगले घरा प्रास के करंट आमकां ना मामा. कसं म्हणचे के पळयता येवन हो तुमकां करंट ना तुमगेल बगले घराचें कासवा त्या पुरो एकू लाईन मो माये शिवाजीनगर 3rd क्रॉसाचें जाल्यार रे तुमगेल मेन सुद्दां ट्रिप जाला की म्हूण पळया. आं खंयची ट्रिप मामा खंयची ट्रिप कोणाल घर कडेन आसता. अय्यो माये हांव सांगता सुचें मेन स्विच तें तुमगेल घर कडेन मेन स्विचाचें एक बटन आसा तें वयर आसकी सकयल आसकी म्हूण पळया. वयर आसल्यार ऑफ सकयल आसल्यार ऑन. तें केलो जनाल घर कडेन तांबडी कलर आसता केलो जनाल घर कडेन काळे कलर आसता तें चिके पळोवन सांगा म्हाका. हां जायत मामा आत्तां पळोवन सांगता तुमकां हांव वापस फोन करता. कसा उलयता साकी ट्रिप गेला के वयर पळो का सकल पळो का म्हणटा ती कसं म्हणू कळना. एक सरळा फोन कोण निमगिता. हॅलो सरळा हांव गो पातोळी माय कसं गो तसो तुमगे तें बटन वयर आस की सकल आस म्हण के पळोवन सांग गो. खंयची बटन माये कसं उलयता आसा तुमी. तें गो सरळा तें करंटाचे ट्रिप आकोत के ना बटन तें बटन पळोवन सांग गो. ओ करंटच मेन सांगच्यो माये तुमी ट्रिप जाला की ना म्हण सांगता आसा वा. हां ना माये जाय न्ही आमगे तें करंट आस मू. हो होय वा जायत गो दवरता. ती गेल घराचे पुराय समज के बटन आतां ते मम्माक फोन करता. हॅलो मामा हांव पातोळी. हां मामा तिगे थंय खंयचे ट्रिप वचो न्ही के मामा पुराय समज के. आं कसं उलयत आसात माये कोणाल घर कडची ट्रिप तुमगेल घराची पळया ती. तुमगेल घराचे करंट गेला रे दुसऱ्याल घराची मेन्स पळयतात वे कोणी. हो आमगेल घराची पळो का वा तें कसं की ट्रिप बटन के हांव पळोवन येता. होय आमगेले घराचे ट्रिप जालेले आतां आयले करंट ते मामाक एक फोन कोन्न सांगता. हॅलो मामा हांव पातोळी शिवाजीनगर 3rd क्रॉस. हां ते आमगेले मामा ट्रिप जालेले वय आतां आयले करंट. हां आत्ता कळ्ळें माये तुमकां कसं असल कसं प्रॉब्लेम आसले रे सुरवे कमी आमगेल घर कडेन कसं प्रॉब्लेम आस की पळोवका ताज मागीर आमी दुसऱ्या घराचें आलोचन करता. तें वय न्हय हे मम्मान करेक्ट सांगला. हे करंटा विशयाक मात्र न्ही आनी कसं म्हळ्यार आमी दुसऱ्या चुकी पॉयंट करचे पशी फुडें फस्ट आमी आमगेल चुकी कसं म्हण पळोवंक घेवका न्हय मा. आयत मातसो वाटोचें आसा आतां हांव वता मागीर हांव इंग्लीश पेपर वाचिता. हां कसं वापस इंग्लीश पेपर वा तें एक नक्क माराय ती. हां आतां तुमी सकड पातोळी मायले इंग्लीश न्यूजपेपर वाजोवची स्टाईल पळयलें न्हय. तुमकां हे व्हिडिओ बघे कसं अभिप्राय आसला री कमेंट सेक्शनांत घालात. तशेंच आमगेल हे व्हिडिओ लायक कर न्हू तुमगेल फ्रेंड्सा वांगडा शेअर कर न्हू आमगेल चॅनलाक सबस्क्रायब करायचे. धन्यवाद.